माझें नांव नागेश बाबू चारी, केरी फोंडा गोवा। आयज म्हाका अशें दिसलें आमचे 2 म्हयन्यांनी गव्हर्मेंटान सांगलेलें की आपूण 2 म्हयन्यां भितर तुमचे सगळे कंप्लीट करता। पण आयज 5 म्हयने जाले, पण आयज पर्यंत आमी वाट पळोवन आसा। पण आमची भुरगीं तळमळटा, कित्याक आयज कोरोना येयलो आनी सगळें बंद जालें। पण आयज पेपरार वाच जाल्यार आमच्या 23 भुरग्यांक जॉब दिता अशें जाहीर केलें, कोणी तर गव्हर्मेंटा प्रमोद सावंतान। तर तितून ते तपास जाल्यार आमचे भुरगे 5 जाण अशें दिसता। बाकीचे भुरगे म्हाका ते वळखीचेय दिसना आनी आमच्या ग्रुपाक बसलेलेय ना। पण आमची मान्यता अशी आसली, आमचे कांयच साधना गव्हर्मेंट आमकां उत्तर दिना म्हणून आमी अन्न सत्याग्रह जॉब हेका बसले। आमी 1 दीस जाले, 2 दीस जाले, 7 दीस बसले, आमकां उत्तर ना। पण आमी गव्हर्मेंटाक आमच्या लिडराक सांगलें की आमचे फुडें कितें आसा तें सांग, आमी मरे पर्यंत उपोशण करतले, पण आमच्या भुरग्यांक जॉब जाय। पण आमी ह्याच आसतना पण आज आमकां प्रमोद सावंतान सांगलें की आपूण 2 म्हयन्यां भितर सगळें कंप्लीट करता म्हणून। आयज 5 म्हयने जाले, आमची भुरगीं तशीच वाट पळोवन आसा। पण आयज पर्यंत आमकां तेजें उत्तर मेळना आनी आमी इतकेंच मागता गव्हर्मेंटा कडेन, आतां 23 जॉब तुवें काडले, हे मोठे आनंद जालो आमकां। पण आमची भुरगीं जी आसा तेंचे जॉब तूं केन्ना काडटलो, इतकेंच आमकां आशा आसा। 23 जे सीट डिक्लेअर जाल्या न्हू, हय, तितून तुमकां फक्त 5च दिसता आमचे कशें। हय, 5 बाकीचे जे आसा ते खंयचे गोंयकार काय गोंया भायले अशें दिसता। आमच्या वळखीचे न्हू, जे पळय 23 जॉब पळय काडल्या, 5च म्हाका दिसता। पण 5 काडल्या तितून 2च म्हाका वळखीचे दिसता, बाकीचे म्हाजे वळखीचे न्हू। आमी ज्या वेळार उपोशणाक बसले 15 दीस काडले आझाद मैदानाचेर, पण लास्ट आमी उपोशणाक बसले तो पर्यंत आमकां कोणी आदार दिलो ना। आमकां आदार दिलो आमच्याच ग्रुपाचे आनीक मागीर आमकां सपोर्ट दिलो। आमी 7 दीस बसल्या नंतर। पण ते 23 भितर तुमच्या चल्याचें तरी नांव आसा? ना ना, 23 भितर आनी सगळें पळयलें, कोणाचेंच ना म्हणजे एकट्या दोगांचेच दिसता, हेच्या शिवाय आनी दुसऱ्याचें। तर आतां इतकीच मागणी आनी हांव खूब आभार मानता मुख्यमंत्र्याचे। प्रमोद सावंत आमचें काम करतलो आनी ज्या बेगीन करतलो अशी आमी आशा बाळगिता।